tu serboro resnar moso teningkoro saklia kalsan mogetuzo have sedang kerufago moga deva tu chalakta kalis moche tu kadita kalis moche tu kadita moga deva tu jalakta kalis moche tu kadita kalis moche tu kadita. मोगाळ भाव भयण्यानो उंड्या रुपार ह्या पवित्र हालतारी राजरासच्या सोम्या जेजूतय एक घडीभर आमची दिश्ट कोंसोवया. 18व्या आनी 19व्या शेतामणांत जियेल्लो भगेवन जुवांव मारिवियांनी अशें एक घडीत आमकां विवरिता. सदांय एक रैत आपल्या शेताक वेचे वाटेर इगर्जे भितर थोडो वेळ करसून वेतालो. एक दीस ह्या भाग्यवंतान त्या रैता लागीं विचारलें, बावा तूं हांगा सदांय येवचें हांव पळयतां, तूं हांगा येवन कितें करताय? तोळ तो सादो रैत म्हणालो, सायबाणो हांव मागणें करचें पसत हांगासर येता. तोळ तो याजाक विचारी, तूं हांगा मागणें करताय? तुजे वोट हालल्ले उतरां उलयल्लीं म्हाका आयकणात? रैत जाप दिवन म्हणालो, सायबानो हांव ताका पळयतां आनी तो म्हाका पळयता. हांव ताका पळयतां आनी तो म्हाका पळयता. आमी जेजूक पळोवचें, जेजून आमकां पळोवचें. एकामेकाचेर दिश्ट कोंसोवची मागण्याची अपुर्बायची रीत. तेच सांतान उसारले बरी, आमकां हें घडी दिल्ले बरी. एक घडीभर एकामेकां आमी पळोवया. आमी ताच्या लागीं उलोवया. जेजू आमच्या सोम्या, आमच्या देवा, आमी तुका आराधन करता, आमी तुका वंदिता, आमी तुजी स्तुती करता आनी तुका दिनवासता. तूं आमचो देव, तूं आमचो इश्ट, तूं आमचो सोमी, तूं आमचो धनी, तूं आमचें सर्वस्व. तूं आमकां राखताय, आमकां पोसताय, आमकां सांबाळताय. हर एका घडये मेटाक आमची तूं जतन करताय. आमी भियेतना तूं आमकां धैर्यान भरताय. आमी निराश जाताना तूं आमकां बरोवश्यान भरताय. आमी एकसुरी जाताना तूं आमकां सांगात दिताय. आमी कंतिश्ट जाताना
तूं आमकां संतोशान भरताय. आमी अस्क जाताना आमकां बोळ दिताय. हे घडये तूं जे सांगता रावून तुजो मोग भोगून तुका आयकून तुजी स्तुती गावंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जियोवन तुका आनी बापाक महिमा दिवंक आमी आशेतांव. जेजू अर्गां तुका, जेजू आराधन तुका, जेजू होगळाप तुका. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं. मतेवा प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजू दोणीर चडलो. ताचे सिसी ताचे सांगाता गेले. अशें आसता सरोवरांत एकाच साने वोडयेक वादळ उठलें. दोनी वयर सयत ल्हारां मारूंक लागलीं. पूण जेजू न्हीद काडटालो. तोवळू ताचे सीस ताचे सशी येवन ताका जागोवन म्हणाले, सुमिया आमकां बचाव कर, आमी बुडटाव. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? कितलो उणो भावार्थ तुमचो. आनी उठोवन वाऱ्याक आनी ल्हारांक ताणें फर्मायलें आनी सक्कड शांत जालें. हें पळयलें मनीस विजमीज जावन म्हणा लागले, कसलो मनीस वो. वारें आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात. देवाचें उतर हें. नॉर्मन विन्सेंट पील म्हणलो एक मनोशास्त्री, सायकोलॉजिस्ट. ताका एक फोन आयलें खंय. आनी फोनाच्या ते कुशीन तावन एक स्त्री उलयताली. तिणें उलयतना कळटालें ती भियेल्या म्हूण. देखून ती म्हणाली खंय, सायबा म्हाका बेन दिसता. हाणें विचारलें, तूं कित्याक बेन दिसता? ती म्हणाली, म्हजो घोव झुजाच्या जाग्यार आसा, तें झूज चलोवन आसा. म्हाका बेन दिसता. म्हजो घोव शाबीतान फाटीं येतगी येनायतगी. तो हळवो मानसशास्त्री म्हणटा, तुज्या हातांत भुरगें म्हणी आसा तें. भुरग्यान रडचें म्हाका आयकता म्हणालो फोनार. आनी ती म्हणाली, वय सायबा म्हज्या हातांत भुरगें आसा. आनी तो म्हणालो, तुका मात्र बेनी, तुज्या भुरग्याक ही बेन दिसता आसतलें, देखून रडता भुरगें. तर ती म्हणाली, ना सायबा भुरग्याक कित्याक बें? भुरग्याक हांव न्हय आवय. हांवें भुरग्याक घट्ट धरलां, भुरग्याक हांव बेना, बें म्हाका. तर तो म्हणालो खंय, आळे तुज्या हातांत भुरगें शाबीत आसता पर्यंत, वा तुज्या हातांत तूं आसता पर्यंत भुरग्याक शाबीताय आसा, ताका बेना. तुजो घोवी देवाचें भुरगें म्हूण चिंत. तुवें तुज्या भुरग्याक घट्ट धरल्या बरी, देवान तुज्या घोवाकी घट्ट धरलां, शाबीताय राखता म्हणून चिंत. देव आमकां ताच्या भुरग्यांक शाबीतायेन राखता, ताचें आमकां रक्षण दिता. बेकेदाळाय आमकां कंगाल करता, तर धैर्य आमकां हर एकल्याक बरोवशान भरता. काळो कागरता तर काळोकूच दाखयता, तर धैर्य उजवाड पळोवंक आमकां उलो दिता. आमी एक सुरी, हांव एक सुरो म्हूण आमकां सांगता, तर धैर्य सांगतपणाची ऊब दिता.
आमकां फाटीं फाटीं व्हरता तर धैर्य मेरू वाबरी आमकां उठ कणां घालून मुखार वचोंक प्रेरण दिता. आमी सगळां मनशां सैमाची कश्ट येताना आमी कांगाल जाता, निराश जाता. कश्टा नश्टाचें वारें वादळ येताना आमी भियेता, आमी रडटा. थोडे फावटी भावार्थां ती दंडळटा. आतां सुवार्थेचें वाचप आमी आयकलें. जेजू सांगाता आपोस्तल पयन करनासले, वारें वादळ आयलें, लारां दोनीच्या वयर मारूंक लागलीं, दोन बुडोवंक जाल्ले बरी जाली. आपोस्तलान कितें केलें? हात बांदून ते बसोवनात, ते धांवले जेजू सशी. जेजूक जागोवन ते म्हणाले, सोमिया आमी बुडता, आमकां बाचाव कर. सोमिया आमी बुडता, आमकां बाचाव कर. म्हजें आनी तुजें हर एकल्याचें मागणें हर एका घडये हर एका वेळार तेंच जायचें. पयल्यान पयलें सोम्या कडेन मागचें, ताचे लागीं विनाती करीचे, ताचे लागीं आर्दोस मागचे, ताची कुमोक मागचे, ताचो आदार मागचे. आनी सोमी उठलो, वारें वादळ ताणें थंड केलें, शांत जालें. पोंजेलिस्त म्हणटा सगळें शांत जालें. पळयत पुस्तकांत 300 जागी चडीत मापान भियेनाकात शब्दां वापरल्यात. भियेनाकात. कोणें तें भियेनाकात म्हणचें? देवान आमकां ताच्या किरकोळ रचना ताणें सांगचें भियेनाकात. जेजू ह्या संवसारी मनशा रुपी आयलो, मनशा सांगात रावलो, तांचें भें पयस करचे खातीर, ताचो सांगात दिवन देव आमकां लागीं आसा शिकोवचे खातीर. प्रवाद्यांक ताणें सांगलें भियेनाकात, वसा हांव आसा. प्रवाद्यांक देवान सांगलें तें नव्या सोल्यांत, तेंच तसो देव मनीस जालो, आमच्या मदें आयलो आनी जेजू रुपार आमच्या सांगाता रावलो. जेजू ह्या संवसारी येवंक जाता आसतना देवान दुताक धाडून मोरये सांगयल्लें, भियेनाका मोरये. जेजू येवच्या पयलेंत पळया, भियेनाका मोरये. आनी जेजू जल्मल्या वेळार आकाशांत देवदूतांनी गायिल्लें, भियेनाकात, तुमकां बरी खबर हांव आयलां. आनी तोच जेजूच्या परगडच्याच्या लांबायेक लोकां ताणें शिकयल्लें, भियेनाकात. आनी पुना जिवन जाल्ल्या उपरांती दिश्टी पडटानाय ताणें सांगलें तेंच, भियेनाकात. आनी आजून आमकां हांगा आसल्या सगळां हर एक घडये तो जेजू आमकां म्हणटा, भियेनाका, तूं भियेनाका, तुजे सांगाता हांव आसा. तुका निवारूंक, तुजे कस हळू करूंक, तुजें वारें वादळ थंड करूंक, शांत करूंक. हर एकलीं आमी कश्टां कांदोळार भियेताना जेजूची 3 उतरां आमी काण घेवया. जेजू आसा म्हजे सांगाता, भियेनाका म्हाका म्हणटा. जेजू म्हजे सांगाता आसल्यार म्हाका भेना. ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾ, ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವಾ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ. ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ದೇವಾ, ನಾ ನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ, ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ, ನಾ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನೋ ಚಿನ್ನ. ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ, ನಾ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನೋ ಚಿನ್ನ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. कितल्या पुरब्याची उतरां देवाची. हे म्हज्या मोगाळ भुरग्या, म्हज्या बाळा, भिये नाका. हांव तुजे संगाता आसां. धैर्य घे, बवरतांतीर राव. किर्तन 9:1. परत तोच देव आमकां बुजयता आनी अशें म्हणटा, वाक्य 9:16 पर्यंत. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो आसरो परमोन देवाक तुवें तुजें खोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तांबासरशें पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळन धरतले. सिंहाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय. तारुण सिंहाक आनी नागाक मुस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतान हांव ताचे लागीं आसां. आकांतान हांव ताचे लागीं आसां. ताका निवारतां आनी ताका सन्मान करतां. लांब हांव दिवन ताका दादोशी करतां. म्हजें तारण पळोवंक ताका हांव फावो करतां. कितलीं काय पुरब्याचीं उतरां किर्तनांतलीं. आमचो देव अजून आमच्या सांगाता रावता, आमकां सांगात दिता आनी आमकां धैर्यान भरता. ताचें रक्षण एक घडीभर आमी अनुभव करया. अपोस्तलां बरी सोम्या सशीं धांवून येवया. ताचे सांगाता रावया. अपोस्तलांनी उलो मारले बरी, सोम्या आमी बुडटा, आमकां बचाव कर म्हूण उलो मारया. सांव पावल आमकां शिकयता रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 8 वाक्य 30 आनी 1. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचो विरोध रावतलो, आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? तेत्त सुम्या कडेन आमी उलो मान म्हणया,
तुमची जाप सोमिया तुंस म्हजो आसरो आनी बरवोसो सोमिया तुंस म्हजो आसरो आनी बरवोसो म्हज्या जिणयेच्या हर एका दिसा सोमिया तुंस म्हजो आसरो आनी बरवोसो म्हज्या जिणयेच्या हर एके घडये सोमिया तुंस म्हजो आसरो आनी बरवोसो म्हज्या कश्टांच्या वेळार म्हाका एकसुरपण भोगतना म्हज्या निरासपणा वेळार म्हज्या पिडेंत म्हजे सोलवणेंत म्हज्या रिणा वेळार म्हज्या पिडे आनी संकश्टां वेळार म्हाका ताळण्यो आनी तेंतसां दोसच्या वेळार वायट सवयांनी म्हाका वेडो घाल्ल्या वेळार हांव भावार्थां शेळेपणान उपजतना विविध रितीची सोलवणी म्हाका येताना हांवें हातीन धरलीं कामां अर्द्यार रावतना हेरांतावन म्हाका हासाकार आनी दुरसोणें मेळटाना हर एका घडये तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा हीं उतरां आमचीं करून घेवन तुजेर हांव पातयेतां म्हणलें गीत आमी सगळ्यांक गावया. तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एक म्हाका पावसो तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा. कीर्तनगार गायता कीर्तन 20:3 वाक्य 4 सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेच वायटाक हांव भियेना कित्याक सोमी म्हजे संगी आसा. परत तेत सोम्याचो आदार आमी जोडया प्रेरण आमी जोडया ताचो सांगात आमी बगया. सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना तो म्हजें बें पयस करता धैर्यान म्हाका भरता. चर आमच्यो विनवण्यो आमची तेसांवां ताच्या पांयां तळा दवरया. प्रत्येक जावन आमच्या पात्रोणा
सांजूच एक मान करूंक आयिल्लीं आमी ह्या आराधना वेळार ताचे मरिपा जेजू लागीं मागया. आमी सर ते सांवां ताच्या पांया मळान आमी दवरया. सर तुमचीं ते सांवां हीं ते सांवां वाचतना उडास काडया आनी सगळें सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. एकल्याक बरें एक काम मेळचें पासत मागता. एकल्याक बरें एक घर जागो मेळचे खातीर एकल्याचो बाळंटेर बऱ्यान जावचें पासत एकलेसो मागता आनी भलायकी बरी रितीन जिवचे खातीर मागता. तेगांची पिर्साची पिडा गूण जावचे पासत, एकल्याच्या काळजाची पिडा गूण जावचे पासत, एकल्याची तकली फडाफड गूण जावचे पासत, एकल्याचें ब्लड प्रेशर उणें जावचें पासत मागता आसतना हेर साबार ते सांवां हांगासर आसात. दोगांक बरी सैरीक मेळोवंक, ते जाणांची परिक्षा बऱ्या तरांनी बरोवंक आनी हांगा बरोवंक बरी भलायकी मोती उजवाड मेळोवंक, एकल्याक ताचें काम बेगीनच परमनंट जावंक, कुटुंबांतल्या समोस्त्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, एकल्याचें पोटाचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक, एकल्याचें कुर्तेची केस जाता तितले बेगीन इत्यार्थ जावंक, एकल्याच्या घरांत शांती आनी समाधान राज करूंक, परगांवांत आसल्यांक काम करूंक आतां बायां बोळ भलायकी मेळोवंक आनी मोतीक समाधान मेळोवंक मागता आसतना हे साबार गरजां खातीर आमी मागया. तेमी घालया आनी आमची तेसां तुमी घालना. तुमी मुखासून व्हरया, आमची तेसां आमी भेटोवया. तुमची जाप सोमिया तांकां पाव, सोमिया तांकां पाव. आमच्या राष्ट्रांतल्या सर्व मुखेल्यांक, पोवी सभेंतल्या पापा सायबा, बिस सायबा, याजकांक आनी सर्व धार्मिकांक, आमच्या कुटुंबांतल्या आवयक, बापायक आनी भुरग्यांक, बऱ्या फुडाराचीं स्वप्नां सोदतेल्या सर आमच्या युवा जाणांक, आवरावरूय निराश्री जाल्ल्यांक आनी निराधारी जाल्ल्यांक, वायट संवयो आनी आमणाल पियेण्या वरवीं कंगाल जावन जिणी पिड्ड्यार करतेल्यांक, आमच्या घरांनी आनी आस्पत्रेच्या खटल्यांनी न्हिदोन पिडेन कश्ट तेल्यांक, आमच्या घरांनी आसलेल्या मालगड्यां आनी एकसुऱ्यांक, शिकप फेडून आसच्या विद्यार्थींक आनी शिकप दिवच्या शिक्षका शिक्षकींक, परगांवांत वावुरतल्या सर आमच्या भावां भयणींक, आमच्योय गरजो एक घडीभर उडास करया. ह्या तेसां बराबर आमची सगळी जिणींत सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. सोमी आमकां राखता, आमकां सांबाळटा म्हणलें बगून परत ताका आमी आमचें समर्पण करून गावया. गीत तुमच्या कोंकणी भक्ती गितांनी I10 आचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या देवा थंय म्हणलें गीत आमी गावया. अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या भरवशान, कित्याक तूं मोगाक कुळटा. नितळ जावन हांव लालयता तुज्या मैपासान, आतां कर म्हाका नितळ. कवळी तूं शेळयांक चरयता, शेळी हांव मोसो पोस करता. तुजे दान हांव पयस पावतना, पाटी हाड हिंडान दवरता. अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या भरवशान, कित्याक तूं मोगाक कुळटा. नितळ जावन हांव लालयता तुज्या मैपासान, आतां कर म्हाका नितळ. पारोत कर म्हाका सांबाळटा.
अनवरात आस्ता निवारताय पडलेल्या वेळार उठयताय बरवसो मोसो करताय अचल हांव सर्वेस पोरांच्या बरवशान कित्याक तुंबोका कुळटाय नितळसा हांव लालयतां तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ एक घडी बरो आमच्यो खासगी गरजो कितें आसात उडासा काडया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां ती तें उडासा काडया. संपूर्ण आमचें समर्पण सुम्याक करून ताचें आशिर्वाद जोडचे खातीर सक्रामेंताचें गीत आमी गावया. गीत नंबर MN2. हे देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना.